देवब्र प्रस्ताव मग जनो कोंकणी भाषेतले नेकेत्र या कार्यक्रमाचो हांव रेमंड डिकुनाता कोडे 9845419482 म्हजे नंबर तुमच्या संपर्क खातीर तुमच्या मध्ये कोणी कोंकणी भाषेतले नेकेत्र जावन आजून जावन आमी तुमकां प्रस्तुत करीचे या टीव्हीचेर तुमची परिचय करीत जाल्यार तुमी आमकां संपर्क करियेत या नंबरा खातीर. आज परत या ब्रेस्तावा दीस कोंकणी भाशेंतल्या व्हड नेकेत्राक हे नेकेत्र सादारण आमकां अशें धरूंक मेळना तेद्या व्हडले नेकेत्राक काडयो राव आयला आनीक ते नेकेत्र कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश पै आनीक अरुणजी शेठ ताचो अकादमीचो एक सदस्य हे दोगी जण कोंकणी मनीस मात्र कोंकणींत कांय नातल्ले पूण कित्तून मुसर म्हळ्यार जाल्या उपरांत मात्र आपले नोबडी कॅन मॅच दॅम तितून मुसर आनी सकळी सदस्य हे मात्र न्ही सकळी सदस्य ह्या नमूनेचेर जाल्ले हांवें केदाळे म्हणचे कोंकणी अकादमी तर्फेन कर्नाटका सरकाराक आमी धन्यवाद म्हणचे तांचे इतल्या कैंगी दक्तेर सगळ्यांक अशें कर परिक्षा करता आसलो आनी उसवा सोड म्हणटालो आतां कोंकणीचो उसवा सोडटा तो तसलो एक बरो एक अध्यक्ष आमकां मेळिल्लो आनीक कोंकणीची एक्टिविटी ताच्या उपरांत केल्ली ताणें एनॉर्मस म्हणटा एनॉर्मस तसले एक्टिविटी आनीक अरुणजी शेठ जाल्यार एक या असया कार्यक्रमान एक टी व्ही चॅनलांत कर या इतर कामां कर ताणें केल्लें काम नेवर मॅचिंग अगेन तितले सोबीत कामां केल्यात. स्वागत म्हणटा अध्यक्ष माम नमस्कार स्वागत अरुणजी शेठ नमस्कार. सांगा तुमच्या विशयी अशें आमी तमाशे करवलोचे तुमकां अध्यक्षाले विशयीच गुर्तू नासलो खंय सांगा एफटी सगळ्यांक सांगा आयकतात कशें तें वीक्षकांक पुराय नमस्कार करता मागीर एक दोन उत्तर सांगता. हांव अकॅडमी चटवटिकेंत नाशिल्लो फुडें हांव मिगेल इतल्याची साहित्य रचनकी वज्जूजकी बुक्स आनी मिगेल मेन प्रोफेशन डॉक्टर. सो एक दीस कसो प्रॅक्टीस करता आशिल्लो पेशंट पळयता आसतना मिगेले भयणेल फोन येयलो बरें तुका कोंकणी साहित्य अकॅडमी अध्यक्ष केला हांव म्हणलें तुका कसलें चेडून जावन नासका हांव आसना तें समज पळ्ळें म्हणून ना जगदीश पै म्हणटा सर न्ही तें समज पळ्ळें म्हाका कसलें ताजी म्हायती ना म्हणलें आपास एक 10 मिनटान फोन येयलो न्ही डॉक्टर जगदीश पै म्हणून घालता आसा ती तूंच आसा का म्हणलो हांव म्हणलें डॉक्टर म्हळ्यार मस्त डॉक्टरेट म्हळ्यार हें आसता ते सो कोण की म्हळ्यार हांव इमॅजीन करूंक जायना म्हाका कोंकणी साहित्य अकॅडमी अध्यक्ष हांव ताचे फुडें मेंबर येनी आशिल्लो इन्फ्लुएन्स करनी लॉबी करनी लॉबी कसलें करनी म्हाका अपेक्षा नाशिल्लें निरीक्षय नाशिल्लें कसलें सडन केलो म्हाका चिकी डावटाचें सूर जालें मागीर वयरी फोन कडेर प्रेस आंगेल पुराय फोनाचेर सूर जालो तेजन आशापूर हांवाचे अध्यक्ष कोर आशापूर म्हणून कन्फर्म जालें तुजो रात्री 12 घंटाना फोन वयरी सो मागीर हय अकॅडमीचे अध्यक्ष जावन असं गॅरंटी म्हणून मागीर आमकां बेंगलोरा दोन फोन प्रेसा जाला निमिलें पळय तुमी पेपरार घालना काय म्हाका कसलेंय गव्हर्मेंटान इंटिमेशन इन्फॉर्मेशन येनी सो तांणी केन्ना म्हणलें कन्फर्म जाता तर तुमी पेपरार घाला ती म्हणलें ना ते पायी घालका हॉट इश्यू तें आमी घालना तुमी पेपरार घालतात तेन्ना तुगे बायोडाटा दी वगैरे अर्जंट पेडा काय म्हणून म्हगेलो बायोडाटा ना फोटो ओटू 10-15 मिनट भितर वयरी फोन मस्त जालो मागीर कसं की मॅनेज केलें कडेर गव्हर्मेंटा देखून हें येयलें फोन येयलो पाय मिटींग येवका अध्यक्षाल परत मिटींग आपयला म्हणून सांगलें ते सिस्टम केलो थंय दोन आमगेलें काम स्टार्ट केलें. एक थाळयो पेटता हांव तुमच्या त्या न्ही तुमच्या थाळयो पेटचें कितें म्हळ्यार तितल्या अंतू जाल्यार तुमी बँगलोर वचून पाटी येतना 5 करोडाच्या विशय उलयतल्यात न्ही कोंकणी भवनाक 5 करोडांनी आयले म्हणटा कसं जालें म्हणटा आमी फस्ट जनरल बॉडी मिटींग आपयला आमी म्हळ्यार इन्स्टॉलेशन म्हणटा ताका इन्स्टॉलेशनान 3 विशय सांगले तांणी म्हाका 3 विशय म्हळ्यार मेंबर्सान आमी डिस्कशन आयलें एक कसं म्हणल्यार ह्या पटी अध्यक्षान बशिल्ल्या टायमारीच 25 वर्सां जालीं आमी अकॅडमीक सो बेळ्ळी हब्ब जावका उत्सव बारीक गंमत जावका गवजीर जावका म्हणून दोनीय कसं म्हळ्यार आमकां रिजिस्ट्रार नाशिल्लो 2-3 वर्सां करून आमगेलो रिजिस्ट्रार कोंकणी भाशेचे गत तशें जावका आमकां एकलो डेप्युटेशन आशिल्लें बेकेरी म्हणून ताणें आसचे उडपी एडीसी ताणें ताळेचे कश्ट सो हांगाचे परमनंट रिजिस्ट्रार जावका म्हणून दोनीय पॉयंट तिन्नीचे आमी 25 वर्सां जालें आमकां भाडें आमी कॉर्पोरेशनान बिल्डींग आसात आमकां न्ही तुळू अकॅडमी उठूं स्टार्ट जालेलें तांणी बिल्डींग बांदून मुखार वता आसा ती आमी आनी हांगा आसा ती तें एक जावका म्हणून एक प्रस्ताव आयलो. सो हांव डिसायड केलें कसं मरे हें तिन्नी टार्गेट हांव करता म्हणून सो कसं केलें मरे गव्हर्मेंटाचे फाट लागलो तेजन आमकां सिटी रवी आशिल्लो हांव तें ऑफिशियली मिटींग म्हूण न्ही अनऑफिशियल जालो ऑफिसा वचचें जाल्यार घरा वचचें परस सुरू केलें
ताण एक दिवस बेंगलोर मेळ्ळो ಏನು ಪೈಯವರೇ ಬಂದದ್ದು अशें आमकां एक कोंकणी म्हणून दुड्ड जावं ಎಷ್ಟು ಬೇಕು म्हणलो हा म्हणलें भिवन हांव आमकां ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ आमकां 3 ಕೋಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಜಾವಕ ನೋಡಿ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ನಾನು ಗಡಿನಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ आत पर कॅबिनेट चेंज जाता म्हाका अध्यक्ष पिनी कळ्ळें मिला रे हां रिलीज करूं जायना आतां फंड आसा तूं कुडले पेटे म्हणलो थंय न्हू हांगा येवं भितर म्हाका 5 ಕೋಟಿ दिले ताणें जाला रे ಹೇಳಿದ್ದು 3 ಕೊಟ್ಟದ್ದು 5 ಆದರೂ हांव कसं सांगचें म्हळ्यार रे ताका तो दूरदृश्टित्वाचो येता म्हळ्यार रे कोरोना निमित्त आमकां 2 ಕೋಟಿ कोटी मेळ्ळे 3 ಕೋಟಿ येता जाल्यार हांव एक सांगू आसा जोक सांगू आसा कसं म्हळ्यार रे एक फावटी महाराजू मैसूर महाराजू एक देवस्थान आयिल्लें खंय बारी हळ्ळी देवस्थान बारी दुर्बळ थंय भट्टू ताण राया निमणे तुका सांग कश्ट आसा हांगा तो म्हणलो वय हांगा देवा पुजा करूंक तेल ना हांव कशी करचें देवा पुजा हां वय वय तुका वर्सा कितले वखद तेल एक डब्बो तेल दिला रे देवा दिव लावन केन्नाय हांव एक देवा पुजा करता ताण कुडले तो अधिकारी आपोवन पळय 2 डब्बो वर्साक तेल पेटोवका तोच बारी प्रामाणिकाचो म्हणलो म्हाका एकू डब्बो बरो 2 नाका तें म्हाका गोत तशें थंय तुका 2 डब्बे सँक्शन जाला तुगेले आतां एक डब्बो त्या निमित्त तुका 2 डब्बे सँक्शन केला म्हणून सीटी रवीन काय त्या सीटीಗೆ ಗೊತ್ತಾ म्हाका 5 ಕೋಟಿ दिले म्हणल्यार तुका मेळचे 3 ಕೋಟಿ तुमगे लागी कोणी दुड्ड घेवचे बारीक कश्ट तुम्ही दाखतेर घेवचे न्हू दिवचे काय तशें 3 ಕೋಟಿ आमकां मेळ्ळे जाल्यार एक ताणें 5 ಕೋಟಿ ताणें 5 ಕೋಟಿ आशिल्लें तें ऑर्डर आनी कॅन्सल जायन तें आतां तांगेलें कोरोना निमित्त आमकां 3 ಕೋಟಿ दिले शिवाय 5 ಕೋಟಿ कॅन्सल जायन ऑर्डर तांणी मात्र कश्ट आसा म्हणटा ती त्याला त्या दिल्ले निमित्त कसं म्हळ्यार आमकां एक बेज मेळ्ळें दुड्ड चिल्ला आसतना उल्लोची गत्ती वांगडा नीट बसता नीट बसता तशें गव्हर्मेंट लेवल म्हाका एक जाग जावं काम जालें जाग जावं काम म्हणटा ದುಡ್ಡು ರೆಡಿ ಉಂಟು जाग कोरलें म्हणून आमगेलो हांगा उस्तुवारी मात्र कोटासीन हॉस्पिटलाक गेलो आमकां पळय 5 ಕೋಟಿ रुपये आसा आमगेले आमकां एक जाग जावं हां आयतो म्हणून ताणें बरोवन दिलें आमकां एक जाग दी म्हणून भायर येताना म्हाका उडको आसलो थंय गव्हर्मेंटान कशे रुल्स म्हळ्यार गव्हर्मेंट बॉडीक गव्हर्मेंट जागो नॉमिनल रेटार दिता हांव नॉमिनल रेट म्हाका धर्मा जावं काम दिसलें कित्याक म्हळ्यार नॉमिनल रेट जाल्यार हॉटेलान तूं लक्ष घटलें आसता सेन्साक मी गेलें 3 ಕೋಟಿ ताका वता म्हणलें आपास भितर गेलो ಸರ್ ನಮಗೆ ಇದು ಫ್ರೀ ಆಗಬೇಕು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹೌದಾ ತಾನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನಿವೇಶನ ಕೊಡಬೇಕು ಬರಲಿ ताण बरें जालें मात्र फॉलो अप हांव करूं सुरू केलें कोण कोण दोरका अशें तशें म्हणून एक दीस रात्री सीटी रवीला गेलो रात्री 1 ಗಂಟೆಗೆ म्हळ्यार ಜಾಗ ಮೇಳಲ್ಲ सीटी रवी ಏನು ಬಂದದ್ದು ಬೈಯವ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ म्हणलो ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಹೋಗೋದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಊಟವೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು म्हणलो ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ 5 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಜಾಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ तक राग येईल की कसं की ताण ते दुसरं रात्री फोन केलो ಡಿ ಸಿಗೆ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಓಡಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಜಾಗ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕು ತಶಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಾನು ತಹಶೀಲ್ तो आयला मात पाप डी सी ताका कसं हें गोत तो म्हणलो ನಾನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ डी सी इज वेरी गुड डी म्हणलो ನಾನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೇನೆ ನೀವು ಬಾಸ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ನೀವು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ शब्द चेंज ಹೇಳು ಅಲ್ಲ ಕೇಳು थंय जाल सांची पिक्चर चेंज जालें हांगा फायल मुंजे सुरू जालें म्हणलो डी सी म्हणलो अर्जंट ಕೊಡಿ ಮಾರ್ರೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಏನು ಕೊಂಕಣಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಕೊಡಿ मागीर फायल मुंजेलें एक 30 सेंट्स जाग मेळ्ळो 30 सेंट्स जाग मेळ्ळो काम स्टार्ट करूया म्हणटा कोरोना नाशिल्लें ताजे मदें हांव हें करताशिल्लो थंय एक नवी प्रॉब्लेम ते तांणी 30 वर्सां खेळता आसा वॉलीबॉल आनी क्रिकेट तांणी थंय एक एडवान्स पोझिशन तांणी कसं म्हणल्यार तें कशी दिलें तें कोंकणी म्हणून आमी 30 वर्सां खेळता आसा ती तो गव्हर्मेंट जाग तो कोणाक दिव येता आमगेले गव्हर्मेंट बॉडी आमी घेव येता जाल्यार तांणी कसं जालें मरे आमी सोणा तूं कोंकणी म्हणून बांदूंक काय म्हणून एक ब्रेक घेया हां कोंकणी भाशेंत एकत्र कार्यक्रम आसा आमी डॉक्टर जगदीश पै कोंकणी अकादेमीचो अध्यक्ष आसा आनीक अरुणजी शेट आमचो सदस्य आसा एक ब्रेक काण घेता बारीक कुतुहलाचे विशय तांचे कडेन आसात राव आमचे सगळं पळयावी फूल न्यूज कोंकणी भाशेंत एकत्र एक ब्रेक
स्वागत मगाच्या कोंकणी भाषेन लेखित या कार्यक्रम आसा आमच्यामध्ये असा डॉक्टर जगदीश पाई कोंकणी अकादमीचो कर्नाटक कोंकणी अकादमीचो अध्यक्ष आतांचो आनीक अरुणजी शेट सदस्य आनीक परवां लिट फेस्ट आनी परत आसा देखून त्या संदर्भात आमी तांचे 2.5 वर्सां जालें देखून ह्या संदर्भात तांकां आमी हांगा आपयल्ले आसा सांगा तुमकां जागो मेळ्ळ्या दळा एक ऑब्जेक्शन आयलें कशें तें ते म्हळ्यार तांणी मस्त वर्सून खेळता आशिल्ले वय. तांगेले प्रकार ते आमकां खेळच्याक दिवका ते ग्रावंड थंय कोंकणी पण बांदून जे म्हणलें कडेर कसं करचें हांगा लोकल एम.एल.ए. आमकां वेदवास कंपनीन हेल्प केलें त्या टायमार ताणें मस्त नेगोशिएशन करून तुमी सोंड दिया आमळे सोंड दिवच्या 1.5 वर्स कश्ट भोगला हांव ताका तुका ताज्याक व्हड जागो लायक जागो हांव घेवन दिता म्हूण सांगून ताणें पळय मस्त हेल्प केलें जागो आमकां ताज्याक लायक 35 सेंट्स मेळ्ळो देवाल दयान 35 सेंट्स मेळ्ळे तर म्हाका हांगा एक टेंशन आशिल्लें 3 कोटी DC लाख अकावंटान खंय ज्यो म्हाका वतकी म्हणून गव्हर्मेंटाच्या कडेर तें तांगेला उलोवन परत ताजी एक वेवस्था केल्ली म्हाका वचन अशी कडेर आतां पयरी कसं जालें मरे शिलान्यासाचें खंयचेय एक चांग कामां वेट करता म्हणजे कसं काय बेक म्हणटा ती तशी आमगेलें 27 वर्स कोण कोंकणी म्हणून जेवचें कितें राखील आमकां लायक म्हणून देवान लागचें मागीर इतली वेळ जायना जागो सांगा खंयच्या जाग्यार जालें आतां तुमचें आतां तें देरेबेल म्हणून उर्वास्टोर जालें आमकां 35 सेंट्स सरकारान दिला जागो दिला कितल्या वर्सांक प्रोजेक्ट तें तें प्रोजेक्ट काय ना आमी आतां बिल्डींग बांदून सूर केलो वग्गी कैद केलो वग्गी जाता तुमकां 3 वर्सां आमकां 3 वर्सां आमी लेटेस्ट वर्स जालें हाऊ यू एक्झिक्यूट म्हणल्यार तुमी ना आसल्यार आतां 6 म्हयन्यांनी बिल्डींग जायना दॅट इज ए ट्रुथ ना तें सत 6 म्हयने तुमच्या अवधी भितर जायना म्हणल्यार हाऊ यू एक्झिक्यूट तेंचे तें कसं म्हणल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक रिक्वेस्ट केलां PWD इंजिनियर सांगलां आमकां 7 म्हयने प्रॅक्टिकली आसचें 7 म्हयने तूं कितलें जाता बिल्डींग तितलें इनॉग्रेशन आमगेले टर्मार जावं तें म्हणून सांगलां तांणी एश्योरेन्स दिला पूरा चीफ इंजिनियर सांगलां ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ दॅट्स ग्रेट नाही करेक्ट ते जायचे पण दॅट इज समबडी त्या निमित्ताचे फाटी धरता असं आजी ताला उलोवन येयलो ते जागे हांव एक म्हणे गेलें घर बांदता स्टार्ट केला की पळय कोंडून सोर केला मात्यांनी काडटा आसा ते लेवल जाता आसा सो ते मिगेल घर बांदतना हांव कशी सुपरविजन करता तशी करता आसत तशें मुखार केलां आनी मुखार करता पेशंट हांगा टेलिकॉल की पेशंटाल न्ही हांव मिगेल स्वंत घर बांदतना कशी फॉलोअप केला तुम्ही कारकळांत म्हाका एज पर रायनो तुमचे कारकळांत तुमचे क्लिनीक कशें की म्हळ्यार तितले जण तितले पेशंट यू आर द पॉप्युलर मोस्ट डॉक्टर ऑफ कारकळ म्हाका म्हळ्यार बिफोर सो कोंकणी तें भवन आतां आमगेल्या टर्मार जेवका म्हणल्यार एक स्वप्न तशें आमगेल्यान फर्स्ट जनरल बॉडी मिटींग 3 स्वप्नांत एक स्वप्न बद्द जालें आनी 2 स्वप्न एक बेळ्ळी हब्ब करता म्हणून आशिल्लें कारकळ खंय करचें म्हणजे जाता अध्यक्ष कारकळ जालें कारकळांत तो करता म्हणून म्हाका भंय जालें इथं म्हाका एकल्यान करचे विशय न्ही ते कडेर जायत म्हणलें पुरा कारकळा एक सभ येपोवन तांकां ते विश्वासा घेवन एक न भूतो न भविष्य ते म्हणून सांगना हांव ते दोळचे म्हणजे जाणा लायक मल्टी एंगलर केलां आमी तें ताजे सुत्तू आमी गेले मेडिकल कॅम्प योगासन कॅम्प हर्बल कॅम्प तशें पुरा रक्तदान साहित्य चटुवटीक मध्ये तूं ते व्हडले कॅम्पस आमी SVT स्कुलाचे मेळ्ळा ते सुತ್ತमुतलो मेडिकल चेकअप KMCचे डॉक्टर पुरा आयिल्ले पुरा स्पेशलिस्ट आयिल्ले तशें हज्ज उठूच आमी करता आशिल्लो गोशाले ताजे प्रदर्शन पुरा केलां आमी सो तें एक म्हणजे व्हडलें विजृंभण जालें ताजे नंतर नेक्स्ट इयर उडपी भितर एक साहित्य संमेलन करचें म्हणलें तें एक भारी सक्सेस जालें थंय जाणा वय मणिपालांत तूं थंयची जाणान एक मस्त कोऑपरेट करून मस्त हें दिलां आमकां सो थंय जालें सो आमगेलें तें 2 स्वप्न जालें 3 स्वप्न आमगेलें रिजिस्ट्रार येवका आशिल्लो रिजिस्ट्रार एज्युकेशन डिपार्टमेंट आसता ताका कन्नड संस्कृती इलाका येवका जाल्यार भारी कश्ट गव्हर्मेंट रुल्स एक डिपार्टमेंट पेटना जाल्यार मिनिस्टराला गेलो थंय सेक्रेटरी आगे थंय कंडा पडे ते फायल मुजेवचे म्हापशे पडोवचे मुलजे म्हापशे पडोवचे मागीर कोण कॉन्ट्रॅक्टर्स पॉलिटिकल तांगेले कडेन प्रेशर घालून 1 वर्सा नंतर ताका ऑर्डर जालें कडेर तो तो एज्युकेशन कन्नड संस्कृती इलाका येयलो आतां आमी रिजिस्ट्रार जावन संस्कृती इलाके तुमी इलाक्यात ताचे शिफ्ट केला वय तें ताजे भयंकर आनी जायना म्हणलो सुरेश कुमार पुरा पयलींचे पुरा ओडी रस्ते आसले केन्नाय पाटी आपय तेंचे म्हणलें तितलो कश्ट हांव तें ताजे फाट दवरता टॅक्निकली पळयलें हांवें ताका आमगेल्यान डेप्युटेशन आपल्याला ताणें केन्नाय आपयता ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜನಸ್ಥಾನ ತೊಗೊಂಬಳಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕಳಿಸುವ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜು ಮಾಡಲು ನೋಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಾಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಸಾಕು ಸಾಕು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕಳಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಶೀಶ್ ಮಾಡಲು ಜನರಿಗೆ ಸೋಣೆ ಆದಾಗಲ್ಲ ಕೈ ಎತ್ತೋ ಪೊಳಲೆ ಇಲ್ಲ ಪೊಳಲೆ ಒಂದು 1.5 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟರು ಜುಗಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಂತಾನೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೋನು ಕಡೇರಿ ಮಾಡಲ್ಲ एक पॉइंट टेक्निकल पॉइंट उलतो
ನಿಮಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅವರು ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಅವರು ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮನೆ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್ तो नॉन टीचिंग तशी मग ते टेक्निकल जो नाही तर टीचिंग गेला दिन आशिल यू हॅव अ व्हेरी गुड तुमच्या हातांचो हँड बरो त्या निमित्त तीन आमगे फर्स्ट जनरल बॉडी मीटिंग जनरल डिसिजन तिन्ही जी बद्द झाले त्याच्यामध्ये आम्ही मस्त कार्यक्रम केला त्यामुळे कारकळ बेल्ली हब उडपी सಣ್ಣ सಣ್ಣ कार्यक्रम कवी गोष्टी वडोले एक अनाउन्समेंट करता असले सेवा सिंधूंत रिजिस्टर कर का हां वय ते कसं म्हणणार रे कलाकार रे कोंकणी साहिती कलाकार मागीर नाटककार बरहकार हांकां एक गव्हर्मेंट एक फॅसिलिटी दिला त्यांनी कसं मरे सेवा सिंधू म्हणून ॲप आवचो न्हू थंय तुका कन्नड संस्कृती एक लिंक दिवन घेवन थंय तुन हाका म्हणजे दत्तांश मोचका ते दत्तांश पेजान तूं आमी म्हळ्यार कोण साहिती बरहकार नाटककार आसा तांणी तांगे नांव घाल फीड करका आनी एड्रेस तशें गेले सद्या कन्नड संस्कृती इलाके रेकॉर्ड जाता तांचो बेनिफीट कसं म्हणल्यार फाय सरकाराक खंयचेय एक कलाकाराक साहित्यीक नाटककाराक दिवची पुराय कसं फॅसिलिटी तांकां डायरेक्ट मेळटा तांतूं भितर कसं म्हणल्यार साहित्यीक कन्नड संस्कृती इलाके जावचे चटवटीक पुरो इन्फॉर्मेशन मेळटा मोबायलाक तितलें मान्य तुम्ही खंयची क्षेत्रांत कृषी केल्या साधन केला त्या तांणी तुमकां कशी यूज करूं येता मुखारी डेवलप करूं येता म्हणून तांणी ताजी माहिती दिता तितलें मान्य फक्त न्ही सरकारा दोन कसलें एक अनुदान फॅसिलिटी आतां फॉर एग्जाम्पल एकल्या हुशार रांदलें कलाकाराक बारी दुर्बळ तो ताका कसलें सरकारा दुखून तांकां दिवची दुड्ड आस म्हणजे तुमगेले डायरेक्ट अकाउंटान पडता 60 वर्सां तर माशाशान दिवचे जाल्यार तुमगेले हाका येता म्हणटा सरकारा खंयचेय दल्लाळी ना मध्येन तूं सरकाराक आनी साहित्य डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट ನೇರ ट्रान्सफर त्या निमित्त हक्का पुरा साहित्य नाटककारान आनी बरहकारान त्या जे दत्तांश रेकॉर्ड तुमगेले नांव पुराय रेकॉर्ड करता म्हणून हांव तांगेले ह्या माध्यमा मुखांतर एक कळकळीन रेकॉर्ड करता ऐकलं तुमकां एक आयडी दितात तांणी आयडी दिलसना ताका समज तांगेलें रजिस्ट्रेशन जाता आयडी दिलसन तांकां एक रेकॉग्निशन मेळटा तितलें मान्य तुमगेले सुತ್ತमुತ್ತ कोण साहित्य आसा कोण बरहकार आसा कोण नाटककार आसा कोण कलाकार आसा कोंकणी तांणी ताका हेल्प करता दत्तांश आमी जाल्लें काम म्हणून नत्त भशेन की त्यामुळे तांणी कलाकार तांकां विशय गोत आसना तें हाका वचून सेवा सिंधू ॲप आवचून कन्नड संस्कृती लिंक आवचून दत्तांशांत तांगेले परत नांव करता तें पुरा जनಕ್ಕೆ हेल्प जाता म्हळ्यार कोणी तांगेल्या मोबायलार या कंप्युटरांत ते सेवा सिंधू ताका येना कसं तांगेले लीज लायन सेवा सिंधू ॲप म्हणून तसं ते खंयच्यान तूं करूं जाता खंय करूं जाता आतां म्हळ्यार तुमी सांगलेलें अध्यक्षान सांगचें जाल्लें आसा म्हळ्यार ते इट शूड बी व्हेरी एक्युरेट त्या तुमची मुखल्या प्रोजेक्टांत लिट फेस्ट येता आमचो अरुणजी शेट आसा तसो कन्व्हिनर बरी आसा तो सांगा तुम्ही लिट फेस्ता विशय सांगा पुरवंत आसा वय आणि नेक्स्ट सॅटर्डे शनिवार आणि आयतार म्हळ्यार 19, 19 आणि 20 तारखेक विश्व कोंकणी केंद्र आणि आम्ही कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी ಒಟ್ಟು ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯರಿ एक लिट फेस्ट कार्यक्रम लिट फेस्ट म्हणून चालले लिट अँड फेस्ट लिट म्हणजे लिटरेचर फेस्ट म्हणजे फेस्टिवल हे दोन्ही करून लिटरेचर फेस्टिवल थंय चलचे आसा ह्या पंत आमगेले लिटरेचर फेस्टिवलाक आमी विश्व कोंकणी केंद्र तिनेची एक आमगेले ज्ञानपीठ अवॉर्ड पैरीतली विन जालो दामोदर मौजो म्हणून त्यांनी आमगेले एक गोष्टीक येत आसाची विश्व कोंकणी तांकां आपण वाटतो आसा तशीची वेगळे वेगळे गोष्टी आसाची गोष्टी म्हळ्यार आपण पेपर प्रेझेंटेशन तशी न्या संवाद रितीर वता एक पॅनल डिस्कशन टाईप तितून एकलो मॉडरेटर उरता एक हरटे कार्यक्रम टाईप लाईव्ह जावचे वय तितून तुका क्वेश्चन आमगेले हेन्नी बसून क्वेश्चन निमगे येता ऑडियन्सांनी क्वेश्चन निमगे येता अशी एक कार्यक्रम एक विचार धरला एक शालेंत कोंकणी नाल्यार आमगेले कुलकसूब आता एक आमगेले बायल 40 पंगडाक एक कुलकसूब म्हणून आसता ना ते आता नाश येतो आसा ते कशी आता वयर हाडचे ताजे ಬಗ್ಗೆ एक संवाद आणि खाण जेवणा विषय आता नव्याची ग्लोबलायझेशनाक दाळीता वचून बर्गर आयल्यानंतर कशी आमी मॅनेज करता सलपुराची एक विषय घेवन घेवन आणि रंगभूमी आणि सिनेमा ताजे ಬಗ್ಗೆ आता कशी आसा कोंकणी थंय खंय वका मागीर आता व्हड प्लॅटफॉर्म म्हळ्यार आता डिजिटल माध्यम येतगो आमगे कोंकणी भास कशी प्रेझेंट करता कशी वरोवका कशी हे करता म्हळ्यार विशयारी एक विषय घेवन घेवन एक सस पॅनलिस्ट घेवन घेवन ते एक कार्यक्रम एक 2 दिवस चलचे आसा मध्यान तो तितून सांस्कृतिक कार्यक्रम पुरा घेवन घेवन ते एक व्हड रिटेरी एक हब्बा एक लाईक एक लाईव्ह सगळ्यांक एक ಒಟ್ಟು करचे बरी वय
कशें ताचे 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 तयाराय कशी करतात म्हळ्यार लोकांक येवच्या बरी कित्याक म्हळ्यार तें विश्व आता विश्व कोंकणी केंद्राक एक लायक फॅसिलिटी एक फुल स्ट्रक्चर एक पर आसा ते एक ऑडिटोरियम आसा हॉल आसा बस्ती मामाचे उडास करतले खंडित ते एक त्यांनी एक केलेले एक श्रमाक आम्ही ताजे फल पळयत आसाची इडी वर्ल्डाक एक विश्व कोंकणी केंद्र आमकां मेळ्ळेलें आसा ते एक लायक सोफिस्टिकेटेड जागे भितर तेंगेले वट मेळ्ळी घेवन आतां आमगेले नंदगोपाल शेणे आतां अध्यक्ष कसन आसा त्यांनी इंतूक मस्त इंट्रस्ट दाखयलेलो आसा तशें आमी ओट्टू मेळून घेवन एक लायक कार्यक्रम करया म्हळ्यार उद्देशार आमी एक ते एक केलें गुरु आसा थंय आनी गुरु बाळिका हय गुरु बाळिका आसा हय 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 आनी आमची आनी कोण आसा ती आमची देवदास पै देवदास पै रजिस्ट्रार दे आर इनवॉल्ड वय वय हय मस्त तेमतान मागीर पै म्हाका तुमची मुखली योजना सांगा कोंकणी अकाडेमी जावन तुमी आनी कितें करूंक आनी कितें म्हणल्यार रे आतां मेन म्हगेलें टार्गेट कसं म्हणल्यार रे म्हगेलें 3 प्रोजेक्ट जालें न्हय मेन कसं म्हणल्यार रे आमी कोंकणी शिक्षणा भितर अळवडी करचे तातूंत 2 विशय आतां एक राष्ट्रीय शिक्षण नीती आयल्या ते कसं म्हणल्यार रे अप टू 5th क्लास तनक माध्यम मातृभाशेले शिक्षण म्हणून आयलां सेंट्रल गव्हर्मेंट आतां हांगा कसं जालां म्हणल्यार रे इंग्लीश पुराय जन इंग्लीश मिडियम शिकता आसा ती सरकारान पयलीं आमगेले मिनिस्टरान अश्वथ नारायणान कसं म्हणल्यार रे कॉलेज हांकां द्विभाषा सूत्र हाडलें द्विभाषा सूत्र म्हणल्यार 2 भाशा तुमी घेवं तातूंत एक कंपल्सरी केलें तें कन्नड राज्य म्हणल्यार कन्नडाचें हें न्हय अन्य खंयचें ऑप्शन घेया तुमी कोंकणी घेया खंयचें घेया म्हणून जाल्यार युजल इंग्लीश येतात इंटरनॅशनल सो तें ना असल सन्न भाशा तुळ जेवो कोंकणी जेवो कडो मर्त तें मर्त म्हळ्यार शिक्षण म्हणजे कडेरी उलयना तें तशें ताजे रितर आतां आमी त्रिभाशा सूत्र एक अळवड सुका म्हणजे आशिल्लें तें इफेक्टीव जावन आतां आमगेलें राष्ट्रीय शिक्षण नीती येता तरी तें इफेक्टीव जावन इम्प्लिमेंट करता म्हणलें तें म्हळ्यार 5th क्लास तनक कोंकणी माध्यमार शिकोवका 5th क्लासा नंतर अप टू MA तनक एज ए लँग्वेजान शिकोवका म्हणल्यार एक बेडिके तें सरकारा मुखार आतां परत जाल्यार राष्ट्रीय शिक्षण नीती अध्यक्षांक येता दिल्लीतून ताणें अपॉयंटमेंट सांगता म्हणला तेदान आमी एक नियोग अकॅडमी वटो प्रायवेट जनां तांकां एक्सपर्ट्स घेवन वता तेमी एक ब्रेक घेऊया कोंकणी भाषेन एक कार्यक्रम आमचे मध्ये आसा डॉक्टर जगदीश पै कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष आणि अरुणजी शेट कोंकणी अकादमी विशयन तांचे 2.5 वर्सां जाल्यात ऑलरेडी नियरींग 2.5 वर्सां जाले म्हळ्यार 3 वर्सां जावं दी तांच्या साधना विशयन आमी उलयता आसा राव आमच्या सांगता फळ्या आमी फोन कोंकणी भाशेन एक ब्रेक काडूया स्वागत मगजन कोंकणी भाषेन एकत्र या कार्यक्रमाचो आमच्या मध्ये आसा डॉक्टर जगदीश पै कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमीचो अध्यक्ष आणि अरुणजी शेट सदस्य कोंकणीची तांचे ह्या तांच्या अवधीचे कार्यक्रम धाराळ आसात आणि आमी काल म्हणटा तातले आसोण इल्ली काडून दाखयता आसात तुम्ही उत्तर कन्नडांत एज्युकेशनांत तुम्ही शैक्षणिक रितीन कोंकणी कशें हाडता म्हळ्यार उरयतात म्हणलें सांगून सोडा सांगता तुम्ही नॉर्थ केंद्रांत वसंत बांदेकराचे केदाळे न्यूज येतच असतात म्हणजे त्या एरियांत मस्त प्रोग्राम जातात नांव आयतांक तुम्ही बडकळ प्रोग्राम केल्ले आसा बँगलोर ती सांगून सोडा कित्याक म्हळ्यार आयकतले तुमकां प्रोग्राम केल्ले आमगेलें कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकॅडमीचो मस्त चटवटी जाता जाल्यार म्हगेल मनांत कसं म्हळ्यार प्रधान कसं म्हळ्यार आमकां कोंकणी उरोवका भाशा कोंकणी वड्डोवका हक्क कसं करूं जाता तें आमी सुरेख दुखून आलोचना केलां आमी ऑलरेडी एक पाटी चीफ मिनिस्टर न्यूयॉर्क गेला आमगेल्या अकॅडमी तर्फेन आमी कसं म्हळ्यार अंत भितर एज्युकेशना भितर कोंकणी शिकोवका कोंकणी माध्यमार शिकोवका आनी अप टू हांगा MA तनक कोंकणी भाशेन शिकोवका MA ऑलरेडी आसा तुमगेले आसा जाल्यार तांचे मध्य ब्रेक आसा ते म्हळ्यार PUC ताणें सिलेबस ना तांचो B.Ed जालेलो ना ते आसा टॅक्निकल पॉयंट आसा तें पुरा टॅक्निकल पॉयंट कसंय आसना जे आमकां अप टू 5th क्लासान माध्यमार शिकोवका ताजे नंतर वरला भाशा शिकल्या वरीची एवरी क्लास MA तनक शिकोवका म्हणून एक डिमांड तातूंत भितर अडेतडे टॅक्निकल पॉयंट मस्त सांगला तांणी सरकारान तांणी म्हणलें MA शिकोवच्याक B.Ed प्रॉब्लेम म्हणलें त्या पुरा तुमी अल्पसंख्याक भाशा म्हणजे रियायत दिया 5 वर्सां मागीर त्या पुरा सिस्टम सुम करूं येता म्हणून सांगलां कळ्ळें ताजे नंतर आमकां अनेक डिमांड कसं मरे आतां आमी कोंकणी शिकोवका हें पुरा भाशण दिता ती कोणें शिकनात इता शिकनात म्हळ्यार शिकिल्ले लाभ कसो म्हणटा ती पुराजन एक आर्थीक भद्रते ना म्हणून जाल्यार
लँग्वेज शिका ना ते आम्ही सांगेत कोंकणी शिका ते म्हणून कोंकणी शिकणे लाभ कसा नाही त्यात इंग्लिश शिकला IT BT जाता ते फॉरेन वता लायक काम मेळता आमकां लायक संबळ आसा म्हणून कोंकणी शिकला मी तें अट्रॅक्शन ना ताजे रितीन सरकार जर हांगा वचून सांगलां कसं म्हणल्यार रे तुम्ही कोंकणी शिक्षक नेमक करता गव्हर्मेंटाचो तांतू अनुदानित शाळेक आनी सरकारी शाळेक दोन्हीक ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ दिवका ತಾನು म्हणलेले ಸಿಟಿ म्हणलतेना ಅದು ನಮ್ಮ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು म्हणलो ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಂ ಉಲ್ಲयता जाल्यार तुमगेले तुका एक फॉर आमगे कन्नड संस्कृती इलाखे डरवच मुगेले सो तुमगेले एक लेटर फॉर हें जेवका ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಪೋಸಲ್ जेवका म्हणून थंय गेल्यार ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ म्हणलेले तांणी तांगेले तापात्र उरले आमी तांणी कितलेंय तापात्र उरलो आमी आज फावंडेशन घालचें आमगेलें डिमांड अशें आमकां शिक्षक घालणे हय त्या निमित्त आमकां तुमी शिक्षक दिवका शिक्षक मेळत तुमी जाल्यार कोंकणी शिकलाक कोंकणी शिकता ती कोंकणी शिकली तांणी कोंकणी उलयता ती कोंकणी बरयता ती कोंकणी शिकयलें वा उलयनी जाल्यार हें कोंकणी भाशा मरता आजने पाय ताजे रितीन एक एज्युकेशन सिस्टमांत विंगड लँग्वेज कशी वयर येता तशीच आमी एक जिवंत जावन उरका जाल्यार आनी व्हडलोका जाल्यार शिक्षण बेस जावका आनी कोंकणी शिकिल्यांक एज्युकेशन MA BA हांगा जल्लांक काम मेळटा तशें जावका तें आमगेलें मेन व्हड काम मेळटा म्हणून कळलेल्या मिनिटाक ताका डिमांड येता ऑटोमॅटीक येता सो आमी बरे भाशेन म्हणचे कोंकणी गोडी भाशा हें पुरा करेक्ट गोडी भाशा लायक भाशा आमी मातृभाशा पुरा करेक्ट जाल्यार तुका कोंकणी शिकयला काम ना म्हणून तो कोंकणी शिकना त्या निमित्त कशें जाता म्हळ्यार कोंकणी घरांत कोंकणी उलयता घरांत इंग्लीश उलयता आसा इंग्लीश आमी विरोध ना ती इंग्लीश भाशेन शिकोवती जाल्यार आमगेली मातृभाशा उरका जाल्यार कोंकणी लोकांना उरका ब्रिटिशान येवन हांगा कोंकणी उद्धार करूं जायना कोंकणी भाशा उरोवची कोणे आमगेली मातृभाशेच्यान मात्र हय आमी मात उरका कोंकणी भाशा ज्यूश मारची कोणे आमीच कोणे विंगड येवन आमगेले त्या निमित्त भाषे उलोवपा जाल्यार आमी कोंकणी भास उलोवन खर्चो का त्या निमित्त आमी त्या एकाडेमीच्यान ते एक विशय सिरियस घेतला हाच्या फुडें आमी चीफ मिनिस्टर लागीं एज्युकेशन मिनिस्टर एक नियोग गेला आतां परत राष्ट्रीय अध्यक्ष येता तागे लागीं वता ती आनी ताका कसं कोण कोण मेळका तांकां हें करता आसता ती राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हळ्यार राष्ट्रीय शिक्षण नीतीचे अध्यक्ष जाला ताण ते पुरा भाशेचे तो खंयची शिकोवचे एज्युकेशन कशें म्हणून तागे लागून वचून हें पुरा प्रॉब्लेम सांगता ती ताण जायता येता आनी तुमकां तिलसीता सांगलां त्या निमित्त कशें म्हणून थ्रू प्रॉपर चॅनल वचका आमी एक हांगा बसून पुरो भोंवन धरणी बशें आमगे कोंकणीक अवकाश कडेन मनशाकय फायल करून ते कशें वचका आमी मुखांतर तें केलें आमकां ऑफिशियल वर्क म्हणटात ते ऑफिशियल वर्क केल्यार मात्र आमी आतां कोंकणी भोवन ज्या गोबळ आमी ऑफिशियल वर्क कशी तें केलें तशीं केलें ऑनलायन एक हय ऑफलायन तुमी मिनिस्टराच्या घरा कडेन वचून बसून तें वय हांव म्हणचे कशें म्हळ्यार होराट म्हळ्यार दोन मने होराट आसा एक पब्लिकाक जनप्रिय होराट म्हळ्यार नांव नेम फेम मेळटा पुरो भोवन घरांनी बसलो चेडू हांकां इंग्लीश शिकोवचें तितलें करचें आनी चेडू हांगा इंग्लीश शिकोवचें तें ताका जनप्रिय म्हणटा ते तूं घरांनी बशें आमकां डिमांड वचें तें न्ही तें म्हापशी तें फायल वचून फायलां म्हापशी तें खंय वता फायल कशी करता तें एक्चुअली काम तें आमी काम करता आसा ती आमगे अवधी जें वतना करता आमी तें टेबल मुवमेंट्स हय त्या अवधी कोर करता ती तांतू तें तांणी एक हें पेंडींग दवरलां व्हरलां शिक्षण तांणी तोपयलें ती शिक्षक नेमक तें चिकीत तांगेलें तूं गोंद म्हळ्यार तांगेले फंड्स ना सो तें आमी डिमांड दवरलां आज बी घालची रूख कितें जातालो फायनान्स डिपार्टमेंट आयकना बरें आसता तांगेलें तें आमी वतड घालका तेन्ना पळय कोण कोणाक हें करता ताका इम्पोर्टन्स दिवची कशें म्हणून सांगता तें आमी करता तें आमी कोंकणी भाशा उरोवची एक सँक्शन करन फायनान्स जाल्यार आका दुड्ड बिडू कडेन म्हणून तितलें कर तुमी दवरल्यार जालें मरे आनी दुड्ड आयले तशें करता म्हणल्यार दॅट्स अ ग्रेट आयडिया म्हळ्यार तें एक कितें म्हळ्यार शिक्षकांचे एक कळ्ळें तांकां एक मेळ्ळें जाल्यार उरता म्हणलें आमगेले मंत्री लागीं हें डिमांड दवरतना तो म्हणलो ಪಯ್ಯವರೇ ನಿಮ್ಮದು ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಉಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ನೀವು ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಉಂಟು ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ 50% ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯೋದು ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತಾರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಮಳಲ್ಲ ಇದು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಆಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧ ಆದರೆ 49% ಇಡೀ संविधान विरोध कशें जावचें संविधान कितें म्हळ्यार संविधानांत आसना ते 3 भाशे सूत्र आसात
पण ज्याला कसं झाला मारे ज्याना जीवन सुभद्र जाऊ बाय भद्र जाऊ का बाय तक IT जावं BT जावं तक सरकारी नोकरी आणखी हुशार असतो तो बाय तुम्ही सरकार खंयचे हुद्दे तो कन्नड माध्यमात शिकलावा त्या 50% आता एक 100 एक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटला 100 पोस्ट करता म्हणल्या क्या 150 पोस्ट कन्नड माध्यमात शिकला का त्याच्यानं ऑटोमॅटिक कन्नड शिकतात बाय बा तशीची कोंकणी तो खंयचे शिक्षक असले रे कोंकणी शिकिलो MA येताना शिकिला का एक 50% जाता ऑटोमॅटिक तुम्ही त्या विल पॉवर जाऊ का तशी कळवा कमिटमेंट डिपार्टमेंटाचे कमिटमेंट त्या करा ती त्या करता मी कन्नड वरता कोंकणी वरता पुरा भाषा वरता तुम्ही ते इरेस्पेक्टिव्ह काम दिलसा ना तो कसं म्हणलं इंग्लिश शिकता हांग मेळला जाता काही फरक नव्हतो जेव का नवा ब्रेड नाही ना त्या जीवन भद्र ते नाम म्हणजे रे आम्ही भाषण मारो की सने कोंकणी शिकव का म्हणले ते इफेक्टिव्ह ना मिगेल व्ह्यूस तुम्ही आता उत्तर कन्नडात आणि उत्तर कन्नड तो आम्ही कन्नड कोंकणी अकॅडमी बरी मंगळूर सीमत नाही एक राज्याची बॉडी कोंकणी उलयताल मस्त जन आसा ताकडे आम्ही पळय हांगा कुमठांत सिद्धी जनांक तांणी काम केलां कार्यक्रम केला हुबळींत केला बेळगांवांत केला दावणगेरे केला कारवारांत केला पयलीं हांव गंगावती गेलोलो गंगावती म्हळ्यार ऑलमोस्ट तें कल्याण कर्नाटक म्हणटा उत्तर कर्नाटक गंगावतीन तूं म्हाका तितलो कोंकणी लोक समजूंक वता 500 जाण गेल्ली ती हय प्राणेश आयला आमी गेलो प्राणेश कोंकणी कार्यक्रम आयला तो कोंकणी तो कोंकणी न्ही त्याला कोंकणी अभिमान दोन आयला तो फुल स्टेजार आशिल्लो ताणें म्हाका सन्मान हें केला म्हळ्यार त्या लोकांक ते हांव सांगूंक गेलो कसं मरे प्राणेश येईल विशय न्ही ते गंगावत म्हळ्यार रिमोट आमकां म्हळ्यार ते खंडा पडटा थंय आश्चर्य थंय 500 जाण कोंकणी लोक ओट्ट जावका कोंकणी लोक असं म्हणजे न्हू आमी वच्ची मात फर्स्ट टायम जालें अकॅडमी हिस्ट्री भितर गंगावती तसो आनी प्रोग्राम केलेले फर्स्ट टायम तशी प्रति आमी एक उत्तर कर्नाटकांत काम केलां आमकां एक प्रॉब्लेम म्हळ्यार 2 वर्स कोरोना जावन आउटडोर काम करून मस्त जाय न्ही डिजिटल आमी मस्त केलां कळ्ळें म्हणलें ऑनलायन कितले म्हळ्यार ते नॉट अल्टिमेट रिजल्ट ना अल्टिमेट रिजल्ट म्हळ्यार तांकां तें गेले सद्या ना पयलीं गंगावती वताना ते आत्मीय तेच पळय मेळचे तें भारी खुशी जाली तांणी तांगेलो मोग पळोवका म्हाका सन्मान पळोवका तांणी तांकां म्हळ्यार पापा गुंतून अकॅडमीचे येवन करता ती म्हण अशी कळवा सो तें आमी तांची टीम आसा बांदेकर मागीर वसंत बांदेकर वसंत तांणी दुसरे पावून नाही आमगेलो पटे आमगेलो मेंबर तो सेकंड पावटी मेंबर सेकंड पावटी सो कोंकणी लोक पुरा कडेन आसा आमी इवन खंय म्हळ्यार होरनाडू कार्यक्रम करचे म्हण केले पयलीं दिल्ली वता म्हणटा ओमिक्रॉन नेलें थंय ओमिक्रॉन म्हणून सांचे गेम आखिल्ले आमी म्हळ्यार सरकार आमकां केदां कॅन्सल करता म्हणून वता तशें आमी थ्रूआउट कर्नाटक आमी कार्यक्रम केला पुरा सांगून गेल्यार तुमगे आमकां टायम पोवना ब्रेकाचे टायम येयला कोंकणी भाशेंतले कार्यक्रमाचो आमचे मदें आसा डॉक्टर जगदीश पै आनीक अरुणजी शेट आनी एक स्लॉट आसा तातूंत एक कालंगी अनाउन्समेंट आसा राव आमी दिसता पळय आमी फर्नेस कोंकणी भाशेन कितें एक ब्रेक काडून स्वागत मग कोंकणी भाशेंतल्यान एकत्र ह्या कार्यक्रमाचो आमचे मध्ये आसा डॉक्टर जगदीश पाय आनीक एक सक्सेसफूल डॉक्टर आनीक कोंकणी की तितले सुबीत इंजेक्शन वखद आयुर्वेदीक तुमी आयुर्वेदिकान ती बरें सक्सेस जाल्यात हांगा कोंकणी की वखद दिवच्यात यू हॅड बुस्टेड बरें बुस्टर डोस दिला कोंकणीक त्या देखून अभिनंदन दिता ॲट द सेम टायम अरुणजी शेट असले हांगा कोडयाळांत म्हळ्यार काम करचें म्हळ्यार ताच्या दैवज्ञ कम्युनिटीचे वट्टू कर अरुणजी शेट उबो रावतात ते बसतात तशें सुमार ताचे कम्युनिटी प्रोग्राम पळयले अरुणजी शेट उबो रावले ते उबो रावतात काल्याक म्हणून मागीर विचारतात काल्याक उबो रावलो म्हळ्यार तितले तांच्या मदें वटूक म्हळ्यार ते वटूक आसा तुमचे आनी उरिल्ले मेंबरांची म्हाका सडावतो सगळ्यांची परिचय बरे मेंबर आसात आनी बरें काम करतात हे पोटी बरें काम करतात तुमचे त्या कामा खातीर अभिनंदन पळयता सांगा बरो अवॉर्ड प्रोग्राम आसा नाही आता कसं म्हणल्यार रे आमी कोंकणी साहित्य अकॅडमीचे साहित्य चटवटीक वय जाल्यार पुराजनांनी कसं म्हळ्यार साहित्य म्हळ्यार पुस्तक बरोवचें पुस्तक वाचूचें हें मात्र म्हणल्यार जाल्यार हास्य तातूंत भितर एक पार्ट साहित्यांत हे हास्य हास ना म्हणजे मनशाक जीवन कळवा साहित्य कितलें इम्पॉर्टंट की मनशाक एक मना शांती मेळची की एक मना प्रेरणा मेळची की हा साहित्यान आसा
जाल्यार हांसू तितलें इम्पॉर्टंट आसा मनशाक. ताजे भितर एक फावटी ह्या फावटी कसं म्हणल्यार आमी विनूतन प्रयोग केलो. एक येया हसया म्हणून कर्नाटक लेवलार आमी एक कॉम्पिटिशन केलें. ताका फर्स्ट प्लेस 1 लाख रुपया दवरले. दोळो इतिहासा भितर दवरले. कितले जाणां म्हणाले हें कसं मारा साहित्य आशिल्लें तुमी हास्य येता म्हणून. हास्याक साहित्य इतलेंच मोल आसा म्हणून मुगेले एक अभिप्राय. वरल मेंबर आसले अरुण शेट आनी ताणें मस्त काम केलां तांच्या दिवसारी. तें मस्त थंड आयलें. तांकां कसं मारी मस्त कलाविद भायर येता ती कोंकणी हास्याचे. आणि 40 साहित्य नवीन स्क्रिप्ट रेडी केल्याची 40 कोंकणी रेडी केल्याची स्क्रिप्ट रेडी केल्याची तितलेच न्ही आमी सांगले कर्नाटकून भायर तुकून वर किती थंड आयलेलेची तेंच वेंकट राज्य तुकून वर आयलेले मस्त क्लिक जालें. कितले महिने केले ते कितले महिने कुटू परिश्रम है काम के 8 महीने परिश्रम 8 महिने प्रोग्राम चलले ते. हाँ 8 महीने टोटल शूटिंग दोन घेऊन प्रचार दोन घेऊन पुराय चलला असं आणि त्यांतुक पुरा बागलांगल कोरोना टाइमर वयर अनेक विषय कसं की म्हणा रे ते एक पद्य आशिल्ले एया हसया माईक तर या असं तुम्ही ते भारी हिट केले आम्ही चेरडून सांग समेत म्हणून स्टार्ट केले त्यात लेखले आमचे कार्यक्रम हिट येता म्हणून तशी आमी बरे हसोच मान्य अशें येताना आमी साहित्य निग्लेक्ट केला म्हणणे. आता आमी पयली परत आमी साहित्य प्रशस्ती दितात. आमी साहित्य आनी हास्य उठू वचचें. साहित्य म्हळ्यार आमगे चटुवटीक सरकारान आमकां निर्देश दिला साहित्य चटुवटीक चेर करता म्हणून. आमी प्रति वर्स कोंकणी साहित्य अकादेमीच्या प्रशस्ती दितात. तातूंत एक जीवमान साधने कले जानपदे साहित्य अशें दितात. ते मागीर पुस्तक भोवमान दितात. तातूंत कविता पुस्तक आनी 3 हाका दितात. सो तांत आमी पयलीं 6 जाणां अनावन्स केलां प्रशस्ती. त्या कार्यक्रमांत परा कुमटा म्हळ्यार प्रति फावटी आमी मंगळूर उडपी हांगाच आमी करता अशी एक आमी सिद्धी जनांक कुडबी जनांक परत थंय मस्त जाणां आसा ती तांकां एक इनवॉल्वमेंट जावं एक एकाडेमींत म्हणून काही पैसे ना पैसे ना जाल्यार तांगेले आनी मस्त आसा ती कुडबी जनांक येता हांगा तगोन वचोंक काही पैसे ना म्हळ्यार कुमटायचे नाही इथं म्हळ्यार आमी म्हणचें मंगळूरान तूं प्रति एक कार्यक्रम करच्या की भायर हें करया म्हणून त्या दृश्टीन थंय केलां. पर मार्च 27 तारीखेक साहित्य प्रशस्ती प्रधान कार्यक्रम आसा. आमगेलो मंत्री जावन आशिल्लो कर्नाम संस्कृती इलाक्याचो आनी इंधना मंत्री जावन आशिल्लो मान्य सुनील कुमार येवन ते प्रशस्ती दिता. मागीर थंयचे उस्तुवारी मंत्री आशिल्लो कोटा श्रीनिवास पुजारी येता. तांचे लोकल दिनकर शेट्टी MLA येता. मागीर तांची गांवची गण्य व्यक्ती प्रोटोकॉल प्रकार येता. सो साहित्य प्रशस्ती प्रदान एक आमगेले अकादेमी भितर प्रधान कार्यक्रम प्रशस्ती प्रदान ग्रँड प्रोग्राम ग्रँड न्ही म्हळ्यार तें साहित्यीक पळय कशें जालां मरे साहित्यीक मर्याद दिवचे विशीं आमकां मस्त जाणां गोतना. आमी कसं की काटाचार येता की 50,000 दिता ती तशी न्ही तें पळय कृष्णदेवरायल काळांत तूं साहित्यीक कशी प्रशस्ती दिता आशिल्लें म्हळ्यार साहित्य तितलो मोल आशिल्लो. कृष्णदेवरायूची साहित्यीक पल्लांकीर बसकारान ताणें खान मार हाणू सिंहासन बसकार ताला पाय्याक हें खडगो हाजे बेळ्ळी खडग हें दिवचें आशिल्लें. म्हळ्यार कसं म्हळ्यार राजा लायक वयलो तो साहित्य म्हणून. इथं म्हळ्यार जिवन प्रेरण दिवचें जिवन खंय ज्यो रायान चुकल्यार ताकाय सांगताल बुद्धिवाद म्हळ्यार तागेले आस्थाना भितर आशिल्ले असल्या साहित्यानी तांणी तें तिदूका इथं म्हळ्यार रायाक अधिकारा मद आसता साहित्य तागेलें मद नासल्यार अधिकार चलोवचो कितें तांणी साहित्य कशें म्हळ्यार बॅलन्स्ड मायंडाचे आसता ती मॅच्युर्ड आसता ती म्हणून. त्या निमित्त आमगेल्या देशा पुढ दुखून साहित्याकय साहित्यिकय लायक मोल आसा. त्या निमित्त आमगेल म्हणून खंयचेय अकादेमी तो 42 प्रशस्ती प्रधान कार्यक्रम भारी एक इम्पॉर्टंट. त्या निमित्त पुरा जनांनी मेंबर्स येता ती साहित्य येता ती तांकां गौरवारी तांकां प्रशस्ती दिवचे दुडवाचें हें म्हणून न्ही तांतू तांगेलें एक साधन आहे लायफांत. एक ताका एक बूक बरोवंक जाल्यार 1000 बूक वाचता. इनोवेटिव्ह आमी लेखचे एक बूक बरोवचें कशें म्हणटा तितलें अध्ययन करून तितलें नॉलेज आसल्यार मान बरोवं तसो एक क्रीम ऑफ आमी सोदून ताका एक प्रशस्ती दिवची. साहित्य म्हळ्यार त्या कालमानाची एक कन्नडी त्या कालामध्ये 2000 वर्सां या 1000 वर्सां या 600 वर्सां पुढे कसं जालां म्हणून आतां बूक मात वाजून गत आसता. हांव तुमकां एक जलल घटन सांगता साहित्य कशें म्हळ्यार इंग्लंडा भितर 2nd वर्ल्ड वॉर जालें. 2nd वर्ल्ड वॉर जाताना थंय कशें म्हळ्यार एक टायमार इंग्लंड सलूच्या आयलें. सलूच्या येताना थंयचे हाणें प्रायम मिनिस्टरांनी करे दिलें पुऱ्या यंगस्टर्सांनी वार आयोग म्हणून वार करता पुरा यंगस्टर्स गेले ती एकलो युनिवर्सिटी बसून संगीत त्यो बरयता आसा एकलो यंग सोल्जर जावन आशिल्लो येवन पळयलो ताणें पळयलो ताका राग येयलो खंडावट कोप येयलो. आमी थंय फिल्डा वचून मोर्चा युध्द करता आसा केन्ना मरता म्हणून वांग बसून
बरें येतं न्हू पिशवाक म्हणून जोर केला ताणें कसं करता असतो मग हांव साहित्य रचना करता म्हणून हांग वार जाता असं जान मरता असं ती तू हांग बसून बरें येता कसं जाणा तुका म्हणून ताणें जोर केलें ताण निमील साहित्यानं न्ही तू आता वार करता न्हू कसाला वार करता असं कसाला हमारे यहाँ देश राखचे कितें रे देश म्हळ्यार कसं न्ही देश म्हळ्यार हांगा जान एक देश म्हळ्यार हांगा जान न्ही हांगा न्यायालय त्याला एक देश म्हळ्यार न्यायालय आनी जान मात्र ना 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 आमगे देशाक कल्चर आमगे संस्कृती आमगे परंपरा उडोवचे कितें हांव युद्ध करता असो तूं कशी थंय युद्धभूमी वचून ह्या देशा संस्कृती ह्याक पुराय फायट करता की तेंच काम हांव साहित्य रचना कोण करता असं म्हणटा ताका मनाक गेलें साहित्याले रोल हो देशा सेवेन मस्त आसा म्हणून त्या निमित्त आमी साहित्य प्रशस्तीक मस्त प्राधान्य दिलां ह्या माध्यमा मुखांतर कोंकणी लोकांक हांव एक कसं म्हळ्यार 27 संडे मार्च 27 कुमटा भितर महालसा सभाभवनांतू ते कार्यक्रम जाता पुरा जन येवका म्हणून हांव ह्या माध्यमा मुखार तांगे लागीं विनंती करून घेता हे कार्यक्रम पैमान 1 घंटो तुम्ही आमगे कोंकणी लोकांक तुम्ही केलेले साधन तुम्ही कोंकणी अकादमीत केल्ले ह्या 2-2.5 वर्सांचे काम पुरो सांगून कोंकणीच्या पुरो लोकांक तुम्ही कितले साधक म्हणून आमकां गोत आसा पण कोंकणी लोकांक सांगचे एक प्रयत्न केला आनी अरुणजी शेटान तुमकां सांगत दिला तुम्ही येवन 1 घंटो बरो V4 न्यूज लाईव्ह आनी तूं 1 घंटो लाईव्ह चॅनलाचेर सांगूंक कितें की धैर्य जायचें पडटा वस्तू पटे आयल्या तुमकां समेस्त कोंकणी विक्षका तर्फेन देव बरें करूं पडटा कोंकणी भाशेन लेगीत ह्या कार्यक्रमात आमच्या मदें आसा डॉक्टर जगदीश पै आनी अरुणजी शेट आसले ह्या 1 घंट्यात तुम्ही तांच्या विशयांत आयकूंक आनी कोंकणी अकादमी विशयांत आयकूंक तुम्ही बसल्यात तुमकां समेस्तांक देव बरें म्हणटा मुखल्या प्रेसार परत मेळटा आनी एक पटी हांव रविमंडी दाखोडे नमस्कार.